10,000 सकयल व्यावसायिक शुल्क थकबाकी फारीक करपी OTS येवजणेचो 16,412 डिलरांनी लाव घेतला जाल्यार 48.5 कोटी रुपया माफ केल्यात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें। तशेंच ह्या येवजणेंतल्यान सरकाराक 80 ते 90 कोटींची येणावळीची शक्यताय आसा। थकबाकी नाशिल्ल्याचें प्रमाणपत्र विभागाच्या वेबसायटीचेर आसतलें अशी म्हायती मुख्यमंत्र्यान दिली। लॉंग पेंडींग इश्यू कितलीशींच वर्सां पेंडींग आशिल्लो तेका इजी करपा खातीर आमी वन टायम सेटलमेंट स्कीम काडल्या। हातूंतल्यान आयज 16,412 डीलर्स तांकां जवळपास 48 कोटी रुपया आमी वेव करता। हातूंतल्यान मेनली म्हणजे कंटिन्युअसली 2016 पासून ते आज पर्यंत वेगवेगळे इश्यूज खातीर पेंडींग आशिल्ले वेवर सर्टिफिकेट आज आमी तांकां दिता। ह्या सगळ्या लोकांक आमी डिपार्टमेंटाच्या वतीन तेंची डायरेक्टली वेबसायटीचेर अवेलेबल करतात। तेंच्यांनी आपली सर्टिफिकेट ही डावनलोड करून घेवची। एवरी इयर तांकां इंडिविज्युअल इयरा खातीर वेगळी सर्टिफिकेट मेळटली। हे सगळें करपा खातीर तेंच्यांनी डायरेक्टली वेबसायटीचेर वचूनय करूं येता। अदरवायज आमचे GST डिपार्टमेंटाच्या तालुका लेवला वयल्या ऑफिसाचेर येत जाल्यार आमचे तालुका लेवला ऑफिसर्स सगळे तांकां कॉपरेट करतले, जेणे करून तांकां परतूय बी तालुका लेवलाचेर कोण ऑनलायन वचून डिफिकल्टी येता आसत जाल्यार तेंच्यांनी तालुका लेवलाचेर वचून ते कंप्लीट करूं येता। ही स्कीम तशी पळोवंक वचत जाल्यार आमी 8 ऑक्टोबर 2023 चालू केल्ली। ताजी स्कीम आमी 7 मार्च 2024 पर्यंत तेजी लास्ट डेट आसा सबमीट करपा खातीर आनी ताकाच लागून 7 पर्यंत आनी जाता तितके बेगीन ही वेवर सर्टिफिकेट घेवची, जेणे जातल्यान आनी सोंप्या शब्दांतल्यान सांगपाचें जाल्यार आनी फाटले सगळो आपलो हिशोब डिपार्टमेंटा कडेन क्लियर करपा खातीर 7 मार्च 2024 ही शेवटची डेट आसा। हाज्या उपरांत आनीक एक्सटेंशन मेळचें ना किंवा आनीक परतूय रिलीफ मेळचो ना आनी अशा पद्दतीची वेवर, अशा पद्दतीचो रिबेट, अशा पद्दतीचे इतके कमी हे खंयच्याच राज्यान अशा पद्दतीन करूंक ना। ओके, ताकाच लागून आमी म्हटलां की 20% रिबेट इन टॅक्स 100% रिबेट इंटरेस्ट पेनल्टी ऑर अदर ड्यूज दिला आमी। फॉर द डिस्प्युटेड केसीस 50% रिबेट टॅक्स आसा ताका 100% रिबेट इंटरेस्ट पेनल्टी हे आमी दिल्ले आसा। फॉर द एनफोर्समेंट सर्च सीजर रिएसेस्ड केसी खातीर 50% रिबेट पेनल्टी आसा ताका 100% रिबेट आनी इंटरेस्ट हो दिल्लो आसा। ताका लागून हे सगळें करता आसतना म्हाका दिसता दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम offered by the government of Goa as compared to all other state government. All the people are appealed to take this maximum benefit under this scheme.